फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदार हांच्या कुडीचेर फोंड्यान निमणे संस्कार जाले। फोंड्या दुर्गाबाट वाठारांतल्या तांच्या मूळ घरात तांची कूड निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्ली। राजकीय समाजीक तशेंच वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांनी तांच्या घरा वचून तांकां आर्गां ओंपली। फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदार हांच्या कुडीचेर फोंड्या निमणे संस्कार आयज जाले। दुर्गाबाट वाठारांतल्या तांच्या मूळ घरात तांची कूड निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्ली। तांचे इश्ट लागींचे लोक तशेंच राजकीय आनी समाजीक क्षेत्रांतल्या लोकांनी लवच्या मूळ घरा वचून तांकां आर्गां ओंपली। खण कंपनीन आमचो अंत पळयनासतना आमची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय ताकतिकेन दिवची अशी मागणी मयेच्या शेतकारांनी केल्या। 2013 ह्या वर्साच्यान मायनिंग कंपनीन लुकसाण भरपाय दिवंक ना अशी कागाळ शेतकारांनी केल्या। लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर मयेच्या शेतकारांचो संघर्ष चालूच आसा। अखिल भारतीय किसान सभेच्या मय युनिटाच्या बॅनरा खाला आयतारा शेतकार परत एकठांय आयले। 2013 ह्या वर्साच्यान लुकसाण भरपाय दिवपाक खण कंपनी टाळाटाळ करता। सरकारान लेगीत ह्या प्रस्नाकडेन आड नदर केल्या म्हणीत शेतकारांनी तिडक उक्तायल्या। आयतारा जाल्ले शेल्डे ग्रामसभेत कोयराच्या समस्येचेर वातावरण तापले। वचत थंय थळाव्यांनी डंपिंग सुवातो तयार केल्ल्यान बेगोबेग कारवाय करपाचे सरपंचान आश्वासन दिलां। मजगतीं तिळामळ खेळा मैदानाच्या अर्दवट कामावेल्यान थळावे तिडकले। तिळामळ आशिल्ल्या एकमेव खेळा मैदाना वेल्यानूय ग्रामसभेत वातावरण तापले। खेळा मैदानाचे काम पुराय जावना तरी लेगीत आसा ते परिस्थितींत हे मैदान खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी ग्रामसभेत जाली। बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन हातासपाच्या प्रकरणात आतामेरेन वट्ट 51 गुन्यांव नोंद केल्यात। हातूंतल्यो वट्ट 21 केशी तपासपा खातीर SIT कडेन दिल्ल्याची जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या लेखी प्रस्नाक दिली। गोंयांत फाटल्या कांय वर्सांत बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकरणांक लागून खवदळ पडला। एका फाटल्यान भानगडी उक्ताडार आयिल्ल्यान गोंयभर वातावरण तापिल्लें। हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी ह्याच प्रकरणावयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो। विधानसभेत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी आमदार कार्लोस फेरेरान 2019 सावन आतामेरेन बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाचे कितली प्रकरणांचेर केशी नोंद केल्ल्याचो लेखी प्रस्न केल्लो। पर्वरी उड्डाण पुलाचे काम नेटान चालू आसा। पावसा पयलीं सगळे खांबे उबारपाचे काम पुराय जातले अशी म्हायती कंत्राटदारान दिली। म्हापशां आनी पर्वरी दोनी वाठारांतले 60 ते 70 काम पुराय जालां। तशेंच ह्या कामा खातीर जावपी धुल्ल नियंत्रणांत हाडपा खातीर 5 उदकाचे टँकर रस्त्याचेर उदक मारपाक दवरल्यात। हे काम फुडल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्या मेरेन पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। मात ह्या कामाक लागून पर्वरी मोठ्या प्रमाणात धुल्लाचें प्रदूषण जाता। तशेंच सकाळी आनी सांजेच्या वेळार भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता। सद्याक उड्डाण पुलाचे 70% काम पुराय जालां। उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजात महाकुंभ मेळो सुरू आसा।
दिल्लींतल्यान मोठ्या संख्येन लोक महाकुंभाक वतात. नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनावयल्यान महाकुंभा खातीर 2 रेल्वे सोडल्यात. ह्या रेल्वेन चडपा खातीर मोठ्या संख्येन प्रवाशी आयिल्ले. ताका लागून 14 आनी 15 नंबराच्या प्लॅटफॉर्माचेर खेटाखेट जावन सुमार 18 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 10 परस चड जाणांक दुखापत जाल्या. जखमी जाल्ल्या लोकांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. राज्यांत अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचें नांवच घेना. आयतारा सकाळीं उत्तर प्रदेशांतल्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवेचेर एका भिरांकूळ अपघातांत 4 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बस आनी टेम्पो मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात घडलो. बस बंद पडिल्ल्या कारणान थंय आशिल्ली तेन्ना एका वेगान येवपी टेम्पोन नेटान बसीक धक्को दिलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. आयतारा सकाळीं दक्षिण मुंबयच्या एका 11 मजल्याच्या इमारतीक उजो लागपाची घडणूक सामकार आयल्या. ह्या घडणुकेंत दोगा बायलांक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाल्या. वायर जळिल्ल्यान उज्यान आनिकूय पेट घेतलो अशें कळटा. राज्यभरांत जावपी सीईटी परीक्षे खातीर अर्ज भरपाची डेडलायन आतां 25 फेब्रुवारी मेरेन वाडयल्या. शेनवारा लोकांक अर्ज भरपाक आडखळ निर्माण जाल्ली. हाका लागून कर्नाटका एक्झामिनेशन ऑथॉरिटीन हो निर्णय घेतला. शेनवारा सर्व्हर डावन आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक फॉर्मां भरपाक अडचण आयली. देखून आतां 25 फेब्रुवारीच्या रातच्या 12 मेरेन फॉर्म भरपाची मुजत वाडयिल्ल्याचें कळटा. दवल्ले जरीवाड्यार सुक्या तणाक उजो लागलो. कुशीक स्क्रॅपाक काडून दवरिल्ली कारीन उज्यान पेट घेतलो. हे घडणुकेची म्हायती उजो पालपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो.
कोमनीदादीचे अध्यक्षपदाचेर म्हापशे साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचले नरेश गांवकर हांची निवड जाली. दिवचले फकत कोमनीदाद अध्यक्षपदा खातीर वेंचणूक जाली जाल्यार हेर पदाधिकारी बिनविरोध वेंचून आयले. म्हापशे कोमनीदाद वेवस्थापनान समितीचे अध्यक्षपदाचेर साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचले नरेश गांवकर हांची निवड जाली. म्हापशे कोमनीदाद वेवस्थापन समितीचेर आदले नगराध्यक्ष रायन ब्रागांजाचो तेंको आशिल्ले पॅनल वेंचून आयले. एटर्नी पदार डॉक्टर शिवानंद गांवस हांची निवड जाली जाल्यार दिवचल कोमनीदाद वेवस्थापन समितीचे अध्यक्षपदाचेर नरेश गांवकर हांची निवड जाली. दिवचले कोमनीदाद मंडळ निवडपा खातीर आयतारा आपयल्ले बसकेक 174 गांवकर हजर आशिल्ले. बेकायदेशीर पद्दतीन मारिल्ल्या बोरवेलांच्या विशयावयल्यान चिंबलाची ग्रामसभा तापली. यान फुडें अशे प्रकार खपून घेवचे नात अशी शिटकावणी चिंबलाचो सरपंच संदेश शिरोडकारान दिली. चिंबला वाठारांत बोरवेल मारतना पंचायतीची परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचे सरपंचान सांगले. कांय दिसा पयलीं चिंबला वाठारांत 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल मारल्यात पूण उदका स्त्रोत खात्या कडेन कागाळी आयल्यो. उदका स्त्रोत खात्यान ह्यो बोरवेल सील केल्ल्यो. याच विशयावयल्यान आयतारा जाल्ली चिंबलाची ग्रामसभा बरीच गाजली. अवेडे केपेच्या ग्रामसभेत अवेडेचो पांयां पूल आनी पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली. दोनूय पुलाची स्थिती बिकट आशिल्ल्यान थळाव्यांनी संबंदीत प्राधिकरणान हाचेर लक्ष घालची अशी मागणी केल्या. येरादारी खातीर हे दोनूय पूल सुरक्षीत नाशिल्ल्याचे थळाव्यांनी पंचायतीच्या नदरेक हाडून दिले. पांया पुलाक दुरुस्तेची खर गरज आसा तर दर वर्सा पावसांत पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्या कारणान पुलाक पोंदा वेरो गेल्यात. देखून पंचायतीन हातून लक्ष घालून संबंदीत खात्या कडेन हे विशीं उलोवप करचें अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. मजगतीं ही ग्रामसभा सरपंचाच्या गैरहाजेरीत जाली. कुडतरे ग्रामसभे उपरांत कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी आदलो सरपंच मोरेनो रिबेलो हांचे मदीं शाब्दीक वाद जालो. मायना कुडतरेत 3 लाख चौकड मीटर कुष्ठरोग रुग्णालयाच्या जाग्यार 1 लाख चौकड मीटर IRB कॅम्पा खातीर नियोजीत मुद्द्यावयल्यान मोरेनोन आमदार आलेक्सा कडेन जाप मागली. कुडतरे ग्रामसभे उपरांत कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी मोरेनो रिबेलो मदीं शाब्दीक वाद जाले. फाटल्या 2 ग्रामसभे मदीं ह्या कॅम्पाक लोकांनी विरोध केल्लो. मात आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड ग्रामसभेत येवन कित्याक उलोवपाक तयार ना हाचेर मोरेनोन जाप मागली. जाल्यार तुका लोहिया मैदानाचेर चर्चा करपा खातीर आपल्या कडेन तुजे कडेन हिम्मत ना अशी जाप आलेक्स रेजिनाल्डान रिबेलोक दिली. अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्ले 2 गोंयकार आयतारा गोंया आयले. दाबोळी विमानतळाचेर पावले उपरांत ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनान तांची खोलायेन चवकशी केली आनी उपरांत तांकां सोडून दिले. अमेरिकेंत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 103 भारतीयांक घेवन 2 सप्तकां पयलीं पयले विमान आयिल्ले. ते उपरांत आतां 119 भारतीयांक घेवन दुसरें विमान अमेरिकेच्यान पंजाब आयिल्ले. 119 मदीं 67 जाण पंजाबाचे आशिल्ले जाल्यार हातूंत 2 गोंयकारूय आशिल्ले.
आयतारा कळंगुटे ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार साबार मुद्दे चर्चेक आयले. वर्सुकी अर्थसंकल्प, मुळाव्यो साधन सुविधा, तातूंत रस्ते रुंद करप आनी कलवट बांदप हांचो आस्पाव जाता. कोयर वेवस्थापनाचोय विशय चर्चेक आयलो. तशेंच कोयर एकठांय करून विरो लावपा खातीर तरतुडी केल्यात. रस्त्यार फावो त्यो लायटी ना, भितरले रस्ते इबाडिल्ले आसात आनी कोयर वेवस्थापन नाशिल्ल्याच्यो कागाळी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्यो. आयतारा जाल्ल्या चडये शिवोलेच्या ग्रामसभेत म्हत्वाचे मुद्दे चर्चेक आयले. कोयर, भटक्या गोरवांची समस्या, नाल्यांत साचिल्ल्या गाळाविशीं थळाव्यांनी प्रस्न उप्रासले. सगळ्यात म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार मुखेल रस्त्याचे रुंदीकरणा विशीं ग्रामसभा बरीच तापली. राज्य सरकारान मंकी पॉक्स जाल्ल्या दुयेंत्यांक खातीर फ्री उपचार करपाक मेळटलो अशें जाहीर केलां. आदी गरीब रेशे सकयल आशिल्ल्यांकूच ताचो लाव घेवपाक मेळटालो, पूण आतां गरीब रेशे वयर आशिल्ल्यांकूय हाचो लाव घेवपाक मेळटलो अशें कर्नाटकाचे भलायकी मंत्री दिनेश गुंडूराव हांणी म्हायती दिल्या. लोकांक हें फायदेशीर थारतलें अशें तांचें म्हणणें. खरें म्हळ्यार गोंयांत धिरयांक बंदी आसा, तरी लेगीत गोंयांत नेमांक पाळो दिल्लो दिश्टी पडना. आयतारा मांद्रेच्या नायका वाड्यार धिरयांचो प्रकार उक्ताडार आयला. हे फाटभुंयेर मांद्रे पुलिसांनी अरीफ मोल्ला आनी ऋग्वेद नायक ह्या दोगांयचेर FIR नोंद केला आनी प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुअलिटी टू एनिमल्स ऍक्ट खाला तांचेर गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा. केरळात एके बायलेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या प्रकरणात चेन्नई पुलिसांनी एकल्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक अटकूय केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या तरणाट्यान त्या बायले कडेन खंय सोशल मिडियाचेर इश्टागत केली. ह्या तरणाट्याचेर ह्याच संदर्भात न्ही जाल्यार भरपूर वेगवेगळ्या प्रकरणांनी केसी नोंद आशिल्ल्याचें कळटा.
हालीसराक खुबशे तरणाटे घुवळी वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिश्टी पडटात. चेन्नई पुलिसांनी दोगांक अशाच एका घडणुकेत अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय जाण मेळून गांजो आंध्र प्रदेशाक विकताले खंय. चेन्नई पुलिसांक ह्या दोगांय कडल्यान 2 किल गांजोय जप्त केला. मडगांव पुलीस स्टेशना फाटल्यान आशिल्ल्या वळवयकार इमारतीचे घाणयारे उदक रस्त्याचेर सोडिल्ल्यान यो वच करप्यांक तशेंच दुकानदारांक त्रास सोंसचो पडटा. हे विशीं नगरपालिके कडेन खूब फावटी कागाळी लेगीत केल्ल्यो, मात तांच्यांनी कांयच कारवाय करूना. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. दिवचल शारांतल्या लाखेरे वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. देखून लोक भयभीत जाल्यात. रातच्या वेळार हे गवे बागायतींनी घुसून बागायती पिकाची नासधूस करतात. बागायतींनी भोंवतना गव्यांची पावलटय लागिल्ली दिसून येतात. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकांमदीं भिरांत पातळ्या. फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान रातच्या वेळार हे गवे लाखेरे वाठारांत भोंवतना नदरेक पडटात. किमान 10 गव्यांचो कळप आसा अशें कांय लोकांनी सांगलें. रान खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्यासारख्या संरक्षीत सुवातेचेर सोडचे अशी मागणी एक बागायतदार आनंद मांद्रेकर हांणी केल्या. राज्यांत लंग कॅन्सराच्या दुयेंसांक सध्या मान वयर काडल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार सिगार वडी नाशिल्ल्यांक हो लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हाचे फाटलें कारण हवा प्रदूषण आसूंये. हवेच्या प्रदूषणाक लागूनच लंग कॅन्सर जाता. देखून हवा प्रदूषण उणें करपाची गरज आसा. लंग कॅन्सराची मुखेल लक्षणां म्हळ्यार खाक येवप, एक फावटी खाके वांगडा रगतूय येता, तशेंच छातयेंत दूख जाता. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्या. राज्यांत वाडपी दुयेंसांक लागून गोंय सरकाराचो देशांतल्या 759 जिल्ल्यांत डे केअर सेंटर उबारपाचो विचार आसा. खासा करून किमोथेरपी घेवप्यांक बरी साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले अशेंय कळटा. कोणाकूय कॅन्सराची लक्षणां आसत जाल्यार पयल्या स्टेजीचेरूच सोदून काडपाक सोंपेपणान प्रयत्न आसतलो. ह्या वर्सा सुमार 200 डे केअर सेंटर उबारपाचो यत्न करतले अशें एका भलायकी अधिकाऱ्यान सांगिल्लें आसा. सर्वसामान्यांक हो डे केअर परवडचो तशेंच दर एकल्याक हाचो फायदो जावचो म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा.